आमका नका एक दो एक दो We want justice. We want justice. We want justice. फाटली सुमार 2 वर्सां जाली मोले पळसकट्टे गांवांतले लोक बऱ्या शुद्ध हवेक आशेल्यात. ह्या गांवांत सध्या पार्सेकर फूड्स कंपनीचो बुरसो वास घोळिल्ल्यान थळव्यांक रात दीस देवाक उलो मारीत तशेंच दोतोरां कडेन वचचें पडटा. पंचायतीन लायसन रद्द केले जाल्यार संबंधीत खाती कित्याक करिनात? ऑफिसर फकत ऑफिसांनी बसून निर्णय घेतात, प्रत्यक्षान येवन कोण पळयतलो? ऑफिसरान गांवांत येवन 8 दीस रावचे, आमी तांची सगळी सोय करतात, थळाव्यांचें म्हणणें. कितलीशींच वर्सां जाली अन्नाचो एक लेगीत गोटो आमी सारकोच जेवंक ना. लोकांचे जीव लेगीत गेल्यात. सरकार हो कसलो खेळ पळयता? सदांच रस्त्यार बसून आमचो जीव विटला. आतां तरी प्रस्न तडीक लायात. बेजारिल्ल्या थळाव्यांचे गाराणे. मजगती ह्या आंदोलनाक भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी विनय तेंडुलकरान तेंको दिला. तशेंच ह्या कंपनीचो खर विरोधय केला. ह्या गांवचे एक विशेष लोक आयिल्ले आपलो प्रश्न घेवन आनी आमी हांगा एज्युटेशनाक बसतले म्हणून, आनी तेंच्यांनी म्हाका दिसता सगळ्याक कलेक्टराक, पोलीस डिपार्टमेंटाक जावं पंचायतीक सगळ्याक लेटर केलें की आमी हांगा बसता म्हणून. आनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ऑर्चर्ड जमनी भितर हो प्लांट आसा, हे जमनीचें कन्वर्शन जावना आनी हेका बेकायदेशीरपणान ऑपरेट करपाक परमिशन दिल्लें आसा. आनीक जो एडिशनल डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत आसा तेणें हेजी स्टे दिल्ली आसा. ती खंयची हेतून दिल्या ती म्हाका खबर ना, कारण गांव सगळो मॅक्झिमम गांव एकवटेन आसा आनी गांवांक हो प्लांट हांगा नाका. आनी ह्या हितूंतल्यान रोगराई निर्माण जातली, हांगसर लोक दुयेंत पडटले हळू करून. आनी सगळो दक्षिण गोंयचो मागीर तो वेस्ट आसा पळय ती सगळी जवळ दिसाक 16 टन हांगा ट्रीट जाता. 16 टन म्हणजे जवळ जवळ 3 ते 4 मिनी टेम्पो हांगसर येतलो. मागीर ते रातच्यो येता हांगसर खाली करपाक. आनी हेजे सगळे वेस्ट आहा पळय गोंयान भायर उडयल्लें आसता ती घाण सगळी हांगा येता आनी तेजेर मागीर हें करून बाय प्रॉडक्ट करून तेजेर अन्य खुबशे प्रोडक्ट हांगसरल्यान तयार जातले आनी ते हांगसर पॅकेज करून ते भायर विकपाचो तेंचो प्रयत्न आहा. आनी गांवचें आसा की हांगा तांकां तो प्रोजेक्ट नाका. पंचायतीन म्हाका नोटीस दिली, विड्रॉ केलें म्हणून हें केल्लें, रिवोक केलें तेंच्यान. आनी पंचायतीचे लोक आयले, गांवचे लोक वता आसून तेंच्यांनी फक्त मागीर सेक्रेटरीक आनी पंचाक भितर एलाव केलो आसतलो. इन्स्पेक्शन गांवच्या कोणा भितर घेवना आनी ती दादागिरी चल्ल्या तेंचे कडेन आनी धमकावपाचो प्रयत्न चल्ला. आमी कोणा हांगसर धमक्यांक भिवचे ना. कितें प्रश्न आसा तो सरकाराक उलोवन म्हाका दिसता 3 ते 4 दिसां भितर फुडलो आज जालो ब्रेस्तार सोमार पर्यंत हो सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो. कित्याक ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो आनी हेजेर निर्णय बेगिनात बेगीन घेवं. आज मुख्यमंत्री म्हाका फोंड्या शिगम्याचे थंय हांव तांकां मुजरत मेळटलो आनी हेंचो प्रश्न आसा तो तेंचे पर्यंत पावयतलो आनी सोमार पर्यंत ह्या सोल्युशनाचेर प्रश्न कितें तो सुटाव करपाचो प्रयत्न करतलो. कंटिन्यू असं चालवतो, टाइम ना तेका केन्नाय. म्हणजे फॅक्टरी कंपनी ती चालू केली म्हणटा तुमकां वास येता? तो प्लांट चालू केलो म्हणटा चालू आसा तेचो बंद म्हूण ना. ओके. एज अ पंच म्हणून तुमचे स्टेप कितें आतां सद्या मुखाल्ले? म्हाका कितें गांवा वांगडा धावा आसा, गांवान कितें दिलां तशेंच म्हाजी असो कितें फॅक्टरी तेची बंद जावपाक जाय. तेका 2 वर्सां तेका ते दिल्ले सुद्दां आमी कितें तेचें सांगता बंद जाता, आपूण सायडीक खंय व्हरता, खंय जागो पळयता. म्हाका तो सांगीत आसलो आनी गांवाक सुद्दां तेणी सांगलेलें सुद्दां आसा. म्हूण तो सगळे फटींग उलयता, तेचे सगळे झूट ती खबर. म्हूण म्हाका दिसता तेचें बंद जावपाकूच जाय. जे 2 वर्सां जाली हिंचो जो इश्यू आहा पार्सेकर फूड्स, जे तेजो तो रेंडरींग प्लांट आसा आनी ते प्रोसेसींग युनीट आसा आनी तेजो जो वास जो गांवांत येता पळय त्या वासान ते खूब सफर जाल्ले आसा. आनी तेच्या लागून तेंच्यांनी येयल्ले दिसा रस्तो आंदोलन जावं मागीर पंचायतीचे हे व्हर मागीर बाकीचे डिपार्टमेंटाय फॉलोअप घे सगळें ते करीत आसा. पूण तेंकां आयज पंचायतीन सुद्दां तेंचो जो ट्रेड लायसन आहा पार्सेकर फूड्साचो तेजो कॅन्सल केल्लो आसा, काडलेलो आसा. तरी पूण तेका तो कोर्टान वचोन तेका स्टे मेळ्ळे कंटिन्यू चालू. हें कितें आहा तें चुकीचें आहा.
जेन्ना लोकांक जे त्रास जाता पळय ते जे त्रास जाता पळय ते ह्यांग रस्त्यार येवन ते लोकां कडेन मांडटा पूण तांकां सपोर्ट असो हें असो कोणाचोच मेळना. सो आमचो पंचायतीचो तसोच हांव मंडळ अध्यक्ष इवन हांव अध्यक्षा कडेन उलयलो, अध्यक्ष दामू नायक बाई कडेन उलयल्लो, तांचोय ह्या लोकांक सपोर्ट आसा. जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार खंयचोच सरकाराचो मनीस जे चुकीचें करता ताका सपोर्ट करपाना आनी आमी सपोर्ट करपाना. कपिल बाबान सांगलां पळय तशेंच म्हाजी सुद्दां तशीच हें आसा. लोकां बरोबर ठाम रावतले. राम जातलें. पूण जे काल तुमच्या एडिशनल डायरेक्टरान जो रिजल्ट दिला की स्टे दिला तांकां ती सारकी आसा काय चुकीची आसा? चुकी आमी तेणी स्टे दिली आसतना तेणी तरी हें चालू दवरलें तें आमी कित्याक लागून चालू दवरलें हें आमी सांगूंक शकना आतां कितें म्हणून. तुजी पोल्युशन बोर्डा तांकां सगळी एनओसी दिल्ली आसा आनी आतां तुमी रिवोक करूंक जाय एनओसी अशें कित्याक लागून जाता? तेच म्हाका कळना कित्याक सांग जेन्ना परमिशन दिता ते आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बी 2 दिसांनी दिता पूण ते रिवोक करपाक इतलो टायम कित्याक? पंचायतीन बी तांकां इंटिमेशन धाडला रिवोक केल्ली ती कॉपी धाडला. तेंच्यान फक्त पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलेलें की आमकां रिवोक केल्ली ती कॉपी धाड म्हणून. पूण आयज 8-15 दीस जाले ते रिवोक कॉपी धाडून सुद्दां आयज तेजेर एक्शन जायना. अशें कितें ऑफिसर कितें करता काय अशें कितें जालां तेंच आमकां कळना. कित्याक लागून जाता अशें? वयल्यान कितें सेट जाता आसतलें म्हणून. खंय चिरी मिरी बी प्रश्न येता हितून हे खूब गोश्टी आहा हितून आमी हितून खूब शिकले. आयज कितें जाता वयल्यान तें आमकां कळ्ळें. आयज एडिशनल डायरेक्टरान सुद्दां खूब कितें जालां. आयज आमच्या लोकांचें कांयच ना हितून. लोकांक अशेंच उडयला रस्त्यार येवन बसा. तुमकां दिसता त्या ऑफिसरांनी हांगा येवन तेजे नंतरूच ते निर्णय दिवचो म्हणून 8 दिसांनी? हांव सांगता ऑफिसरान येवन हांगा 8 दीस रावचे. आमी सगळी सोय करता जेवणाची सगळी. तुमी येवन रावा हांगा. ऑफिसांनी बसून एक सर्टिफिकेट दिवप ही सामकी एक गोश्ट सामकी वायट गोश्ट. तुमी ग्रावंड लेवलार या चेक करा कितें आसा कितें ना तें पळया आनी मागीर दिया कितें दिवपाचें तें. अरावंड दिसता 2-3 वर्सां जावपाक लागलीं. बारीक सुद्दां तकली हेडेक जावप, थंडी जावप. थंडी तर आतां आमकां अशें दिसता की थंडी अशी म्हणटा ती परमनंट जाला आमकां. मिन्स तेजो सोल्युशनूच ना. अशें डॉक्टरा कडेन गेले एक दीस बरें दिसता मागीर परत कंटिन्यू सेम गजाल जाता. कित्याक हे वासा लागून जाता. कित्याक वास काय कोण डिटेक्टूय करूं शकना. वास येता ताका खबर आसा कितें परिस्थिती जाता घरान ती. जेवतलो जाल्यार जेवपाक जायना. कितें करपाचें तेंच समजना. लास्टाक आतां हे ऑथॉरिटीज आहा पळय ह्यो टोटली फेल जाल्ले आहा. कित्याक खबर आहा जेन्ना तुमी सर्टिफिकेट इश्यू करता तेन्ना तुमी इन्स्पेक्शन करिना. बाबा पंचायती ओवररायड करून तुमी डायरेक्ट परमिशनां दिता. खंयच्या आदाराचेर दिता? 2 वर्सांनी सांगत आसा आमकां कितलेशी दुयेंसां जायत आसा, कितलेशी थंडी जायत आसा. ही पळय आतां 4 दीस मदीं मातशें कमी जालें परत कालच्यान पयरच्यान सामकी घाण येवपाक लागली. थंडीन ताळो वयर येयना पळय उखलुपा जायना उलोवपा जायना. सदांच भुरगीं बरीं ना गांवांत. सदांच भुरग्यांक त्रास जाता. दनपारची येयली जेवण फुड्यान दिल्यार भुरगीं जेवपाक बसपाक गेल्यार घाण येता म्हणटा. करपाचें कितें आमी? आमकां सांगून जीव इटलो आमचो. सगळींच बायलां आमी सदांच रस्त्यार येता, सदांच देंवता रस्त्यार. सदांच आमच्यान कितें करपा जाता? सदांच आमच्यान येवपा जाता? आमी काम धंदो सोडटा भुरग्यां बाळांचें काम करिनासतना आमी रस्त्यार येवन बसता. सदांच आमच्या रस्त्यार येवन बसून आमच्यान जायना न्हू. आमच्या भुरग्यांनी बाळांनी कितें शिजोवन दितली आमी? आमकां लायफ आमच्या सदांच पिड्ड्यार जावपाक गेले. एक बायल सदांच म्हाका बरें आहा म्हणना, एक भुरगो आपल्याक आज बरो म्हणना. आज दांडगे भुरगे सामके घुवळून पडटा. तांकां वयतना चलपाक जायना. पेशेरो वाडटा. कित्याक लागून वाडटा? आमच्या हांगा बसलेली बायल एकटी बरी सामकी 2 दीस सामकी धडाधड उलयली. मातशें कितें जाता म्हणपाक लागलें पोटान कित्याक गडबडता म्हणपाक तिस्कार पावता बांबोळी पावता म्हटल्यार ती बायल इस्पेट जाली. करपाचें कितें? तिची भुरगीं पळय तिजेर कुस्तार जेवताली. तिची बापडीची पेज गेली भुरग्यांची. भुरगीं आतां त्या भुरग्यांनी बापूय ना. एकटी आवय करतली कितें? 3 भुरगीं तिची आसा. त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो कोण? गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार.